Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Art and Culture, Shri Ramesh Tawalkar, Honorable Minister for WRT, Subhash Shirorkar, my colleagues, Honorable MLA, my colleagues in the Department of Sports and Department of Art and Culture, distinguished dignitaries, senior officers, officials, teachers, and my dear energetic young friends. A warm and heartfelt good morning to each and every one of you. It is a matter of immense honor and privilege to welcome you all to this special occasion, a celebration that brings together the memories of our glorious past, the pride of our present, and the aspirations of our future. We have gathered here to commemorate 150 years of Vande Mataram and to celebrate the spirit of Har Ghar Tiranga movement, two powerful expressions of our love for our motherland. Vande Mataram. These immortal words were penned by Bankim Chandra Chattopadhyay in the late 19th century and later became an integral part of his celebrated novel Anand Math. In 1896, Rabindranath Tagore sang Vande Mataram at the session of Congress in Calcutta. Thereafter, it became Voice of Nation Awakening. For our freedom fighters, Vande Mataram was not only a song, it was an expression of courage, sacrifice, and national consciousness. When the struggle for freedom demanded courage, these words gave courage. When it demanded sacrifice, these words inspired sacrifice. And when the people of India needed something to unite them, Vande Mataram gave them a voice. That is why, even after independence, its place in the national consciousness has remained unique. It was honored as our national song, and for generations it has continued to evoke the same emotion, love for the motherland. But how do we give expression to that love for our nation today? We raise the Tiranga. If Vande Mataram is the spirit of patriotism, the Tiranga is its living symbol. The Har Ghar Tiranga campaign, launched under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, sought to bring the national flag closer to every citizen, to take it beyond government offices and public institutions, and into the homes and hearts of every Indian. And that is what makes this moment so meaningful. Har Ghar Tiranga is not merely about putting a flag on a rooftop, it is about putting India in our hearts. And therefore, on this proud and meaningful occasion, it gives me immense pleasure to extend our warmest welcome to our chief guest, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Sir, your presence adds great significance to this celebration. Your leadership and your commitment to Goa's development, its heritage, its culture, and its people continue to inspire us. On behalf of everyone gathered here, I extend to you a very warm and heartfelt welcome. I also have the privilege to welcome our guest of honor, Honorable Minister for Art and Culture, Shri Ramesh Tawalkar. Sir, your presence reflects the importance we attach to preserving and celebrating the cultural heritage that gives our society its identity and strength. I also welcome Honorable Minister for WRT, Subhash Shirorkar, Honorable MLA, and I extend my respectful greetings and gracious welcome to all the senior officers and members of the administration present with us today. And finally, a very special welcome to teachers and above all our young students. My young friends, when I look at you all gathered here today, I see not merely audience of this celebration, I see the India of tomorrow. You are the generation that will inherit India that our freedom fighters dreamed of, and you will have the responsibility of taking that India even further. Friends, as we raise Tiranga and commemorate 150 years of Vande Mataram, there is one question we must ask ourselves. What does our nation expect from us? The answer is simple. Patriotism is not expressed only when we sing national song. Patriotism is not expressed only when we salute the national flag. Patriotism is expressed in what we do every single day. When a student pursues knowledge with honesty, India shines. When a teacher shapes not only minds but also character, India shines. When an officer performs his or her duty with integrity and compassion, India shines. And when citizen respects the law, keeps the surrounding clean, helps others and stands together in the spirit of unity, India shines. A great nation is not built only by great leaders. It is built by millions of ordinary citizens doing ordinary things with extraordinary sincerity. With these thoughts, I once again extend my heartfelt welcome to our esteemed chief guest and our guest of honors, all dignitaries, officers, teachers, students, and every citizen present here today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मनपूर्वक आभार सर. आजच्या या सोहळ्यात आजच्या सगळ्या मान्यवरांचे फुलांच्या कुंड्यो आणि शाल अर्पण करून आम्ही तांकां येवकारतात. कला आणि संस्कृती संचालक विवेक नायक सरांक विनंती आसा की तांणी मानेस्तान
शाल भेटोवची। पयली आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमान्य डॉक्टर प्रमोद सावंत, तर तुमकां येवकार। जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर सर, तुमकां येवकार। आमदार प्रेमेंद्र शेठ, तर तुमकां येवकार। कला आणि संस्कृती सचिव संतोष सुखदेवे सर, IAS। तेच भशेन खेळ आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक भौमान्य अजय गावडे। अजय गावडे सरांक विनंती आसा की तांणी विवेक नायक सरांक शाल अर्पण करची। देव बरें करूं। आयच्या ह्या सुवाळ्याक फुलांच्यो कुंड्यो भेटून आमी मानेस्तांक येवकारतात। आयचे मुखेल सोयरे मुख्यमंत्री भौमान्य डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तुमकां येवकार। जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर सर, तुमकां येवकार। जांच्या मार्गदर्शनाखाला कला आणि संस्कृती संचालनालय नेटान पावलां मारता ते डॉक्टर रमेश तवडकर, कला आणि संस्कृती मंत्री सर, तुमकां येवकार। आमदार प्रेमेंद्र शेठ सर, तुमकां येवकार। कला आणि संस्कृती खात्याचे सचिव IAS संतोष सुखदेवे सर, तर आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। खेळ आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे सर आणि आमचे संचालक विवेक कृष्णा नाईक हांकां येवकार। मनशाक मनशाकडे हाडप हीच खरी समाजसेवा आणि तीच खरी प्रगती। आणि मनशान मनशाकडे मनशा भाशेन वागप होच खरो धर्म। ह्या विचारान चलपी आमचे माणकुले गोंय, त्याच उच्च विचाराच्या आधारान चलत वावुरपी आमचे कला आणि संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर। सर, तुम्ही आमकां मार्गदर्शन करचे। पंधरा ऑगस्ट हो दीस आमच्या दिन आमी मनयतात। त्या पार्श्वभूमीचेर आजपासून 17 तारीख पर्यंत आमचे खेळ संचालनालय तसेच आमचे कला आणि संस्कृती संचालनालय हाच्या जोड पालवान 11 तारीख ते 17 तारीख पर्यंत जो कार्यक्रम जो चलतलो ताजो शुभारंभ आज आमी करपा खातीर आमी सगळे जण जमले आसात। आजच्या कार्यक्रमाक मुखेल अतिथी म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी उपस्थित आसात। तसेच WRD खात्याचे मंत्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आसात। तसेच मयेचे आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, आमच्या दोन्ही खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय गावडे, तसेच आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक बाबा विवेक नायक, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे शिक्षक अधिकारी मोठ्या संख्येन जमल्या म्हज्या मोगाळ भावन भयणींनो, आज सकाळपासून जी युवकां खातीर तिरंगा रॅली आमी काढली आणि आज आता सांस्कृतिक कला आणि संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतल्यान विविध कार्यक्रम जे आसा हांगा हाचे कडेन संपन्न जातले आणि त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे उपस्थित आसात। भावना आमचे बरोबर आमगे याद जाता, म्हणजे 3 विशय आमकां लक्षांत येतात। म्हणजे 15 ऑगस्ट हो दीस आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन मनयत आसतना आज आमी तो दीस आमी मनयतात सगळे जण, पण त्याच पार्श्वभूमीचेर म्हणजे
आमच्या राष्ट्राची जी फाळणी झाली, जे भारत आणि पाकिस्तान, आणि तो क्षण आणि त्या क्षणाक जाल्ले अत्याचार आणि त्या वेळाचे जाल्ले बली गेल्ले जे लोक आसा आमचे, की तांची स्मरण, त्यांची याद करत आम्ही आमचो देश आम्ही फुडें व्हरता. आणि त्यो यादी आम्ही सतत दवरपाची गरज आसा. त्यो यादी सतत आम्ही आमच्या तरुणांसमोर, देशाच्या नागरिकांसमोर दवरपाची गरज आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो दीस आमकां म्हत्वाचो आसा. आणि त्याचबरोबर आज म्हणजे वंदे मातरम ह्या गीताक 150 वर्षां जाता. आणि त्या निमित्तान ताजी याद करप महत्वाची. वंदे मातरम गीताक किती ताकद आशिल्ली आणि आमचे भारत देश स्वतंत्र करपा खातीर ताजें योगदान कितलें आसा हें आमी संपूर्ण भारतभरांतले लोक आमकां ह्या गोष्टीची स्मरण आसा. आणि त्यामुळे त्यो यादी परत एकदा आजच्या तरुणांसमोर, आजच्या नागरिकांसमोर हाडप ही आमची तितली महत्वाची आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजचो दीस असो महत्वाचो आसा. आणि त्याचबरोबर हा म्हणजे 15 ऑगस्टच्या निमित्तांतल्यान की आम्ही आमच्या देशाक स्वातंत्र्य करपा खातीर ज्या लोकांनी, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी योगदान दिले आणि ते योगदान जे आसा स्मरण करपाचे दीस. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सतत आम्ही 11 ते 17 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम जो आसा संपूर्ण गोंयभराच्या जनते खातीर आम्ही ओपन दवरलो आसा. आज प्राथमिक स्वरूपाक हो कार्यक्रम जातलो, पण हर एक तालुक्याक हे कार्यक्रम जातले. आणि तातूंतल्यान एक जनजागृती करप आणि तातूंतल्यान आपल्या प्रत्येक नागरिकाचे की ध्येय कितें आसा, आमी कशा तरेन ह्या स्वातंत्र्य आमी अभागी दवरपाची गरज आसा हे परत परत याद करपाची गरज आसा. आणि ते इतल्या खातीर म्हणटा, आज आमी पळयता देशामध्ये सुद्धा नसनी विघटनवादी ज्यो शक्ती आसात, म्हणजे आपल्या देशात जन्माक आयले लोक आणि देशात जन्माक येवन सुद्दां आसनी देशाचो वो इतिहास आसा न्ही तो समजून घेवपाची ताकद नासत जर जाय, समजून घेनासत जर जाय जाल्यार देशा समोर मोठे संकट येवपाक शकता. ह्या वारंवार ताचो अनुभव घेता. आणि ते तातूंतल्यान हर एक नागरिकाची विचारसरणी जी आसा की देशाक पुरक म्हणजे देशाभिमान सांबाळपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आसपाक जाय, ही आमची भूमिका आसा. आणि त्या दृष्टिकोनातून की आमचे केंद्रांतले सरकार, हांगा गोंयचे सरकार जे आसा न्ही सातत्यान जे आसा न्ही प्रयत्न केले आसा. आमी विचार केला आसत तर जाय, आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी अनेक कन्सेप्ट हाडटा आसतनाच देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचो विचार करपाक खातीर विकासच न्ही, विकास जरी केलो, विकासाचो योग्य अनुभव घेणारो, उपभोग घेणारो जर नागरिक जर विघटनवादी असत जर जाय जाल्यार अडचणीचे आसा हें तांकां लक्षांत आयलां. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान अशा तरेचे विविध कार्यक्रम जे आसा न्ही ते सातत्यान करीत आसा. आज गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आसा न्ही तांचो एक टार्गेट तो आसा, म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या समोर दवरता आसतना गोंय विकसीत जावचें, आत्मनिर्भर जावचें हो एकमेव उद्देश आसतना गोंयाक म्हाका दिसता फाटल्या जे 10 वर्सांचो जो कालखंड पळयत जर जायत गोंयांत जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे जाले, सकारात्मक दृश्टीन अनेक गजाली ज्यो उब्यो जाल्यो त्यो फाटल्या काँग्रेसाय काळांत जाल्ल्यो उरच्यो ना. पण हे सगळें खबर आसतना सुद्दां आज कांय जे शक्ती आसा अशे तरेचें काम करता की गोंयच्या सरकाराक, गोंयच्या जे विधायक जे काम करता तांकां डिस्टर्बन करपाचो प्रयत्न करता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता ह्या अशा तरेच्या कार्यक्रमाची गरज आसा. कारण हे सगळें करता आसतना, विकास करता आसतना सुद्दां मनशाचो विकास जावप, मनशाची विचारधारणा जी आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही अशा तरेचे कार्यक्रम करपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे लोकांचे प्रबोधन करप, लोकांचे सकारात्मक विचार करप आणि लोकांच्या अशा विचारसरणींतल्यान माध्यमांतल्यान आसा न्ही गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आसा जो विकासाच्या रूप जे आमचे समोर एक गोंयचे विजन दाखयता ते विजन आमकां पुराय करपाचें आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो आसा. आजच्या दिसाच्या निमित्तान हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आणि हे अशा तरेचे सकारात्मक विचार जे आसा न्ही गोंयच्या हर एक नागरिका पर्यंत पावप आणि स्वातंत्र्य अबाधित दवरपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन ह्या वाटी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.
देव बरें करूं सर. जाणी नवी पिळगे खातीर आपलो एक मोलाचो वावर केलो, मोलाचें योगदान दिलें आनी गोंय सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री म्हणून काम पळयतानाच शिक्षण मंत्री ह्या पदाचो वावर करत एक मोलादीक अशी नवी पिढी घडोवपा खातीर काम केलें. ते आमचे जलसंसाधन मंत्री भुवनेश सुभाषभाई शिरोडकर हांकां विनंती करता की तांणी ह्या समयार आमकां मार्गदर्शन करचें. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर बहुसंख्येन सहभागी झाले सगळे मोगाळ आणि मानादीक विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान टिचर्स तांकां घेवन आयिल्ले आसात. हांवें काल थारायलें की हांव आयच्या तिरंगा यात्रेक पणजे सहभागी जातलो अशें म्हणून. आनीक सकाळी जेन्ना गेलो आमच्या मिरामाराचे थंय आयल्यान हजारांनी भुरगे जवळ जवळ 2000 ते 2500 भुरगे ते तिरंगा यात्रेक सहभागी जाल्ले आनी त्या बद्दल सगळे भुरग्यांक आनी शिक्षकांक मनापासून शाबासकी दिता. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या आमच्या सगळ्यां भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री साखळे सापून हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. ताचे बरोबर आमचे काणकोणच्यान आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर बाब श्री तवडकर सहभागी जाल्ले आसात. आमचे मयेचे प्रेमेंद्र शेठ हे आमदार जे आसात तेय बी सहभागी जाल्ले आसात. इतरही काही मान्यवर हांगासर सहभागी जाल्ले म्हणजे त्या यात्रेक सहभागी जाल्ले. हांगासर बाब श्री सुखदेव जे IAS ऑफिसर जावन आसात आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटचे, तशेंच बाब अजय आनी चडटे बाब विवेक जे डायरेक्टर जावन आसात ह्या खात्याचे. हांगा बशिल्ले सगळे शासकीय अधिकारी, सगळे मान्यवर ज्यांनी स्वातंत्र्यात योगदान दिले असे काही स्वातंत्र्य सैनिक आणि म्हजे मोगाळ भावना भयणांनो. चड वेळ घेवचे ना कारण भितर सरतना हांव पयले खुबशे कलाकार भुरगीं जे आसात ती त्यांची कला सादर करपा खातीर हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. हांव इतलेंच म्हणन आमचे बाब सुखदेव आसा पळय न्ही ताणें सुंदर विचार हांगासर मांडिल्ले आसात. ताका थोडीशी जोड दिता आसतना कोंकणीन सांगत आसात की राष्ट्रा बद्दलची भावना, राष्ट्रा बद्दलचे प्रेम एक लक्षात घ्या. भारत देश जो आसा पळय न्ही आज जगातलो 1 नंबरचो देश आसा. न्ही फक्त लोकसंख्येक, बऱ्याच बाबतीत, बऱ्याच कामा बाबतीत आणि प्रगती बाबतीत भारत देश आज 1 नंबरचो आसा. हो सगळ्या गजाली बाबतीत आमकां 1 नंबरचो करतलो जर जाय जाल्यार तातूंत भितर आमचे भुरगीं आनी तरुण जे आसा तांचें योगदान खूब मोठ्या प्रमाणात जाय. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सामकें नशिबान म्हणटा. खरी तुमी सगळीं भुरगीं भाग्यवान. म्हाका 15 वर्सां पर्यंत, हांव 15 वर्सां आसतना पर्यंत म्हाका झेंडो हातीन धरून मेळना. म्हाका केन्ना मिरवणूक सहभागी जावपाक मेळना, जालीच ना मिरवणूक त्या वेळेला. तेन्ना मिरवणूक जालना, गीत गायन करपाक मेळना, वंदे मातरम म्हणपाक मेळना, जनगण मन आमचे राष्ट्रीय ते म्हणपाक मेळना. लक्षात घ्या. आज तुमी सगळीं भुरगीं इतली भाग्यवान की ह्या फ्री इंडिये भितर, स्वतंत्र जाल्ल्या ह्या देशा भितर तुमकां सगळ्यांक सामके जाय ते प्रमाणे वागपाक मेळटा. एक जालेत पूण हे सगळे अशे प्रकारचे सोहळ्या भितर तुमकां सहभागी जावपाक मेळटा. आयच्या दिसाच्या निमित्तान नेणटे आनी जाणटे सगळ्या म्हजी नम्रतायेची विनंती की राष्ट्र प्रेम जे आसा पळय न्ही, राष्ट्र उभारणी खातीर जें जाय, राष्ट्र समृद्ध करपा खातीर जें जाय, ताचे खातीर एकच मंत्र आमी घेवपाक जाय. तो म्हटल्यार एवरी एक्शन ऑफ मायंड वी रिफ्लेक्ट राष्ट्राभिमान. भुरग्याचे, जाणटेल्याचे, नेणटेल्याचे प्रत्येक एक्शना भितर राष्ट्रप्रेम जे आसा पळय न्ही, प्रत्येक कार्या भितर राष्ट्रप्रेम जे आसा पळय न्ही ते ओतप्रोत आमकां दिसपाक जाय. अशा प्रकारचे आमचे विचार आसपाक जाय, अशा प्रकारची आमची वर्तणूक आसपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमचे ऑफिसर जे आसा पळय न्ही, ज्या ज्या डिपार्टमेंटात सहभागी जावन ही तिरंगा यात्रा आणि एक्झिबिशन मुद्दम भुरग्यांनी नंतर वेळ मेळटा तेन्ना आज फाल्यां परवा 17 तारखेर आसतले सुंदर अशे आमचे वंदे मातरम जे आसा पळय त्या गिता संबंधी सगळो इतिहास नमूद केल्लो आसा, बरयल्लो आसा आनी ते एक्झिबिशन आसा. मुद्दम भुरग्यांनी पळोवन घेवचें, जाणून घेवचें. आयच्या दिसाच्या निमित्तान सगळ्या आयोजकांक शुभेच्छा दिता. भुरगीं जे आमचे सहभागी जाल्यात तांकांय सगळ्या शुभेच्छा दिता. आनी एक नव भारत जो आसा पळय न्ही तो घडोवपा संबंधी तुमी आमी सगळे कटिबद्ध रावुया अशा प्रकारचे कमिटमेंट करता आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. खूपच मोलादीक उतरां आनी आपले अनुभव तांणी कथन केले. अशें म्हणटात की रस्त्यार वेगाची म्हणजे स्पिडीची मर्यादा आसता, बँकेन पयशांची मर्यादा आसता, परीक्षेक आमकां टायमाची मर्यादा आसता, पण बरो विचार म्हळ्यार पॉझिटिव्ह विचार करपाक कसलीच मर्यादा नासता. म्हूण
सकारात्मक म्हणजेच पॉझिटिव्ह विचारांची उंची वाढया आणि निश्चित केलेल्या ध्येयाकडे नेटान पावला मारात. अशात सकारात्मक विचारांनी चलत आपले कार्य धडाडीन मुखार व्हरत लोकमनान आपलेपण निर्माण केले. तसेच गोंयच्या सर्वांगीण विकासाची मोख मनान दवरून तळमळून वावुरपी आमचे आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तुमच्या मार्गदर्शनाची आमकां या खिणाक गरज आसा. नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. भारत माता की तशें न्ही, दोन्ही हात वयर करून नेटान भारत माता की वंदे वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि हर घर तिरंगा आणि तिरंगा यात्रा हे 3 कार्यक्रम आमच्या देशभरात आणि गोंयांत सुरवात जाता. त्या पयलीं ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसपी आमचे मानादीक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर. थोडे जाण भुरग्यांच्या चेहऱ्या कडेन हांव पळयतालो. आमचे भाऊ सुभाष भाऊ शिरोडकर हांच्यांनी जेन्ना म्हटलें की आपल्याक 15 वर्सां पर्यंत हातात तिरंगो घेवपाक मेळोंक ना, ते कित्याक काय म्हणून समजलें. तांकां कळोंक ना कित्याक तो. सुभाष भाऊंचें वय तशें 72 आसा. तांचो जन्म 1952 जाल्लो. तांच्या कडेन पळयल्यार कोणी म्हणचो ना, आयजूय ते 60 वर्सांचे तरणाटे कशे दिसता तशें पळोवंक वचत जाल्यार. तांचो जेन्ना जन्म जालो आनी ते जेन्ना 12 वर्सांचे आशिल्ले तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नाशिल्लें. देश स्वतंत्र जाल्लो, लक्षांत घेयात. म्हणून तांणी म्हटलां की तुमी लकी आसात. आपूण धाकलो भुरगो आसलो तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नासलें. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा हो भारत देश स्वतंत्र जालो आणि हे गोंयक स्वतंत्र जावपाक, गोंयाक मुक्ती मेळपाक तब्बल 14 वर्सां लागली. म्हणूनच तर ते हातात तिरंगो घेवपाक शकलो ना. हातात तिरंगो खंयचो पळोवपाकूय मेळनाशिल्लो. पळोवपाकूय मेळनाशिल्लो तिरंगो कसलो आहा तो. वंदे मातरम खंयचे, वंदे मातरम गीत म्हणप म्हणजे भितर उडयताले. कोणाच्या घरात तिरंगो मेळ्ळो जाल्यारूय भितर उडयताले. म्हणून तेंच्यांनी म्हटलें की तुमी लक्की आसात, तुमी विकसीत भारताचे शिलेदार आसात, तुमी स्वतंत्र भारताचे सुपुत्र आणि सुपुत्री आहात, तुमी भाग्यवान आसात. विकसीत भारतात म्हणजे विकसीत नागरीक म्हणून रावपाचो अभिमान तुमकां मेळ्ळो. तांचें ल्हानपण कशें गेलां आसतलें ते याद करात. बट त्या ल्हानपणांत सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी कश्ट काडले, कबड कश्ट काडले, शिकले आणि आज म्हणजे ते ह्या देशाचे, ह्या राज्याचे मंत्री म्हणून कितलीशींच वर्सां. हांव तुमी न्ही, हांवूय पळयता. हांव तुमच्या सारको 6वे 7वेंत शिकतालो तेन्ना भोव मंत्री म्हणून आशिल्लो. हांवें तांकां पळयलां आणि तेन्नाच्यान आयज पर्यंत ह्या राज्यातले मंत्री म्हणून ते काम करता. अभिनंदन करात तांचे, नेटान ताळयो मारत तांच्या खातीर. आणि हे मुगीच शक्य जायना. हे केन्ना शक्य जाता जेन्ना एखादें विजन पळयतले, जेन्ना एखादो फोकस करून काम करतले तेन्ना ते शक्य आसा. आणि म्हणून तर आमच्या प्रत्येकाचे विजन आसपाक जाय, प्रत्येकाचो फोकस आसपाक जाय, तेन्नाच हे करप शक्य जाता. आज आमी वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणजे 150 वर्सां पुराय जाता. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी बरयल्लें आनंदमठ ह्या तांच्या कादंबरीतलें हें गीत रवींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी ताका राष्ट्रगीत म्हणून स्वातंत्र्य संग्रामातलें गीत म्हणून तेंच्यांनी ताका नामना दिली. आमी पळयताले की प्रत्येक जाण जेन्ना वंदे मातरम म्हणटालो तो स्वातंत्र्याचो मंत्र आसतालो. प्रत्येक जाण म्हणजे वंदे मातरम म्हटलें सुद्दां जरी आसत जाल्यार ताका म्हणजे इंग्रज भितर उडयताले. आज आमी म्हणटा की हय तिरंगा यात्रा, प्रत्येक तिरंगा यात्रेत सहभागी जाल्लो प्रत्येक म्हणजे भुरगे, आतां तेंच्यांनी सांगलें की मिरामार पासून ते आझाद मैदान पर्यंत हजारांनी भुरगे आज ह्या पयल्या यात्रेत सहभागी जाले. हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हय तेद्या वेळार ताणे सहभागी जाल्ले सगळे फ्रिडम फायटर्स. म्हणजे तुमी जर मुद्दामून आझाद मैदानाचेर जे एक्झिबिशन जायलां वयता आसतना सगळे जाण आझाद मैदाना वयलें एक्झिबिशन पळयात त्या भुरग्यांचो सॅक्रिफायस. 1946 दिल्लीतल्या त्या मैदानाचेर 7 भुरग्यांचो तिरंगा यात्रा हातात धरला म्हणून गुळयो घालून तांकां मारलेले. भुरग्यांक लक्षांत घेयात ते दीस. आणि आज आमी मोठ्या अभिमानात म्हणजे आमकांय बी प्राऊड फील जावपाक जाय की हय ह्या तेन्ना तांच्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामा खातीर ह्या तिरंगा यात्रेत भाग घेतले. आज आमी विकसीत भारता खातीर ह्या तिरंगा यात्रेत भाग घेता. आमी तिसरो कार्यक्रम हर घर तिरंगा. प्रत्येक भुरग्यान आपल्या व्हडलो आसतलो बारीक आसतलो प्रत्येक भुरग्यान आपल्या घराचेर
म्हणजे 13 तारखेच्यान 17 तारीख 15 तारखेपर्यंत तिरंगा लावचो आणि मोठ्या अभिमानान लावचो. हो तिरंगा जो आसा या देशाचो स्वतंत्र नागरीक म्हणून हो तिरंगा लावपाची गरज आसा आणि तो म्हणजे लावचो मोठ्या अभिमानान. आणि हो लायता आसतना हय आपल्याक ह्या तिरंग्याच्या बद्दल रिस्पेक्ट आसा, वंदे मातरमाच्या बद्दल रिस्पेक्ट आसा. स्वातंत्र्य संग्रामात तेन्ना केल्ल्या स्वातंत्र्य वीरांनी आपले प्राणाचे अर्पण केले, पण आज म्हणजे विकसीत भारत करपा खातीर आपली सॅक्रिफायस करपाची तयारी आसा हे दिवपा खातीर आमी हो तिरंगो माझ्या घराचेर लायला हे सांगपा खातीर हो तिरंगा लावचो. आणि चवथो कार्यक्रम विभाजन विभीषिका. तुम्ही म्हणटाले हे कितें काय म्हणून. हय, बऱ्याच जाणांक फक्त 15 ऑगस्ट याद उरला, पण आमकां 15 ऑगस्टच्या पयलीं जाल्लो 14 ऑगस्ट होय आमी विसरूंक ना. आणि आमी सातत्यान म्हणटा की इतिहास आमकां याद उरप गरजेचो आसा. आणि जेचो इतिहास याद उरता ताका आमी म्हणटा की फ्युचर जे आसा ते तेजे उज्वल आसा. आमकां खंयसरूच म्हणजे ह्या देशाची फाळणी परत केल्ली नाका. जातीच्या आधाराचेर नाका, धर्माच्या आधाराचेर नाका, पंथाच्या आधाराचेर नाका. एक वेळ आमी पळयलो की ह्या देशाची फाळणी म्हणजे भारत हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान म्हणून जाली. आणि कालांतरान म्हणजे इंडिया, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या एकाच देशाची फाळणी 3 देशांनी झाली. अशा पद्धतीची फाळणी परत नाका म्हणून तर आम्ही विभाजन विभीषिका हो दीस पाळटा. आमकां याद आसा आमी हांगासर 15 ऑगस्ट हो स्वातंत्र्य संग्राम उत्साहान पुराय देशभर लोक मनयताले. पण पाकिस्तानात असलेल्या हिंदूंची म्हणजे कत्तल म्हणत किंवा त्यांचे डेड बॉडीज ट्रेनिंग घालून जेन्ना पाकिस्तानांतल्यान हिंदुस्थानात धाडलेलो होय दीस आमी विसरूंक ना. होय दीस आमकां याद आसा त्या सॅक्रिफायस केल्ल्या फॅमिलींचे, तेच्यांनी पूर्ण फॅमिली ज्यो सोंपल्यो तेजोय दीस याद उरपाक जाय. आणि आमी हे परत याद इतक्याच खातीर करता की ह्या देशाच्या फाळणीच्या वेळार जाल्ले तांकां जिवंत मारून उडयले, कितल्योश्योच फॅमिली सोंपोवन उडयल्यो पाकिस्तानात, ते आमकां याद उरप गरजेचें आसा. आणि म्हणून म्हटलां की आमकां खंयच्याच आधाराचेर कोणाचेच विभजन जाल्लें नाका. मागीर ते जातीचे आसतले, धर्माचे आसतले, पंथाचे आसतले, भाशेचेर आसतले, संस्कृतीचेर आसतले. अरे हय की भारत देश कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत विविधतेन नटलेलो आसा. प्रत्येकाची भाषा वेगळी हा, प्रत्येकाचो वेश वेगळो हा, प्रत्येकाचो धर्म वेगळो हा, प्रत्येकाचो पंथ वेगळो हा, पण तरी सुद्धा आम्ही सगळे हिंदुस्तान, आम्ही सगळे जाण या तिरंग्या खातीर, आम्ही सगळे जाण या वंदे मातरमा खातीर एकत्र आसा. आणि होच तर आमचो एकतेचो मंत्र आसा, होच तर आमचो समतेचो मंत्र आसा. विविध भाषा, विविध वेश, विविध पंथ, पण तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक. म्हणून जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत या भारत मातेक आम्ही वंदन करता. म्हणून तर प्रत्येकाच्या घराचेर वो तिरंगा लागता. आणि म्हणून मोठ्या अभिमानान आम्ही वंदे मातरम या गीताच्या सकयल आम्ही सगळेजण एकत्र येतात. हीच एकता टिकून दवरपा खातीर, स्वातंत्र्या खातीर जर आम्ही कांयच करूंक शकले ना जाल्यार विकसीत भारता खातीर आम्ही नक्कीच करतले. हो मंत्र आमच्या मनांतल्यान घुसपाक जाय. आणि ताच्याच खातीर आम्ही 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर आणि 26 जानेवारी कित्याक मनयता. हय आमकां इतिहासाची याद जावची आणि आमच्या फुडारा खातीर, विकसीत भारता खातीर आमची सॅक्रिफायस करपाची तयारी आसची. आणि आजूय बी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनाच्या सकयल 2014 पासून ज्या दिसा त्यांच्यानी या देशाची धुरा सांबाळल्या त्या दिसापासून क्लीन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, वोकल फॉर लोकल आसतले. वो देश प्रगती पथाचेर व्हरपा खातीर त्यांच्यानी केल्लें डेडिकेशन, त्यांच्यानी केल्ली सॅक्रिफायस आमी विसरूंक शकना. त्यांच्यानी हाडलेली न्यू एड्युकेशन सारखी पॉलिसी आसतली. त्यांच्यानी ह्या नवीन भारताचे नवीन स्वप्न साकार करपा खातीर, नवीन युवकांच्या खातीर विविध कल्पना, नवीन योजना मांडल्यो. इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, स्टार्टअप्स या हातूंतल्यान आज आमचो देश प्रगती पथाचेर वता. आज देश ग्लोबल लेवलाचेर 1 नंबराचेर पावपाचो इकॉनॉमिकल पावर ह्या दृश्टीत काम करता. बाह्य शक्ती वावुरतात आमकां खंय तरी फाटी काडपा खातीर, पण ना, आमी खंयसरूच विभागले वयचे ना. आमी आयजूय बी सांगता की हय विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर युवा शक्ती ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा. आणि हय ही युवा शक्ती आज वंदे मातरम म्हणत आणि तिरंगा हातात घेत तो देश व विकसीत भारत करपाचो संकल्प घेऊन फुडें वता. हांव अभिनंदन करता गोंयभरांतले तरणाटे आज ह्या देशभक्तीपर गीत गायनात हांगासर पार्टिसिपेट जाता. विविध माझ्यो मोगाळ भयणी वेगवेगळ्या वेशांतल्यान म्हणजे हांगासर वेगवेगळी गीतां सादर करपा खातीर आणि आपलो देश प्रेम व्यक्त करपा खातीर हांगासर आयल्या. तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि मोठ्या अभिमानान गोंयांतले तमाम युवक हे विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा हे करपा खातीर सातत्यात एकत्र आसतले हेच दाखोवपा खातीर तुमची युनिटी हांगासर आसा. आसतले काय ना?
हय जाल्यार म्हज्या बरोबर जातात. भारत माता की वंदे. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमच्या मोलादीक मार्गदर्शना खातीर. आज या मुखेल सुवाळ्या उपरांत आमच्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले जे विद्यार्थी आसात किंवा कलाकार आसात तांच्या सांस्कृतिक कार्यावळीची प्रस्तुती जातली आणि तातूंत जे वांटेकार जाल्यात तांकां आमी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रशस्तीपत्रां भेटयतात. दरेक संस्थेच्या किंवा